आपूण दिल्ली आपल्या वैयक्तीक कारणा खातीर गेल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मात दिल्ली भेटी फाटल्यान मंत्रिमंडळ फेररचनेचो हेत आशिल्ल्याचो काय कितें असो प्रश्न विचारतकीर मुख्यमंत्र्यान उलोवप टाळ्ळे. दुसरे वटेन श्रावणी सोमारा निमतान आपणे वाराणसीच्या बाबा विश्वनाथाची पुजा करून दर्शन घेतिल्ल्याचे ताचे म्हणणे. सेक्स स्कॅन्डल तशेंच गोंय विद्यापिठाच्या विद्यार्थिनीचेर जाल्ल्या लैंगीक छळणूक प्रकरणाची चवकशी चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. वाराणसी काशी बाबा विश्वनाथ हाचें दर्शन घेवपा खातीर हांव गेल्लो. हांवें ट्विटूय केलां की सदेस्त गोंयकारांच्या वतीन म्हाका श्रावण्या सोमाराच्या निमित्तान दर्शन घेवपाचो योग आयलो. खातीर गोंयच्या राज्याचें बरें आरोग्य आनी समृद्धी जावं हाच्या खातीर बाबा विश्वनाथा कडेन मागणी केली. दिल्लीत भेट झाली काय? हांव येता आसतना फक्त दिल्लीच्यान आयला इतकेंच. दिल्ली गेलो मंत्रिमंडळ फेररचना वगैरे काही? हांव दिल्ली फक्त म्हाज्या कामा खातीर गेल्लो. सर युनिव्हर्सिटीची कंप्लेंट केली सेक्स स्कॅन्डलाची, त्याची काय अपडेट अशी आहे? ते सांगता की त्याच्यावर काय अजून स्पीडअप काय नाही. तर गोवा युनिव्हर्सिटी युनिव्हर्सिटीचा मॉडेस्टेशन सगळ्या हेजेर इन्क्वायरी ऑफिशियली जायत आसा. तुमकां टायम टू टायम सगळें आमचे कडल्यान ब्रीफ येतलें. आर्किटेक्चर कॉलेजांत सुद्धा इश्यू जातात. रिजॉल्व जालो.